शुभ वर्तमान. जेजून अचर्यें केलें म्हूण आयकूंक संतोष भोगता. जायते फावटी असर्यें जावनूच उरता. एक गजाल शीद आनी स्पश्ट सांगूंक म्हण येता. अचर्य म्हळ्यार उगडापण. वय, अचर्य म्हळ्यार एपिफेनी वा अचर्य म्हळ्यार आप परगटणी. जेजून अचर्यें केल्ल्याचो आनी प्रेरीत बरयणारान वा सुवार्थेकारान तें बरयिल्ल्याचो उद्देश एकसारको. जेजून उंड्याचें अचर्यें केलें. ह्या अचर्याक लागून जेजू फाटल्यान वेचें जेवण मेळटा म्हणून काजाराक गेल्लें बरी जालें. पूण अचर्यें केल्ल्या थंय देवाक देखलो तर वा अचर्यांत खुणां देखलीं तर अचर्याचो उद्देश जारी जालो म्हणयत. कित्याक जेजून अचर्यें केल्लो उद्देश लोकांक ताका सतमानूंक जाय म्हणलो. जेजू थंय दैवीकपण वा दैवीक सकत पळयल्लो. अचर्यांतावन आपणाकच वयर उबारून घेता. जेजू थंय दैवीकपण पळयनासलो आनकी अचर्यांच मागता. देखून जेजूचें अचर्यें म्हळ्यार एक उगडापण वा आप परगटणीच म्हळ्यार चूक जायना. उंड्याच्या अचर्यांत देवाक पळोवंक शीस सलवलें म्हणूंक मार्क सुवार्थेकार लजेना. जेजून उदकाचेर चलोवन येवचें घडीत आनी एक अचर्यें जावंक पावता. उदकाचेर चलचें जाल्यार ती सामान्य गजाल न्हय म्हणून सर जाणांत. कित्याक उदकाचेर आनी वाऱ्याचेर अधिकार आसचो देवाक मात्र. सुवार्थेकारा प्रमाणे उदकाचेर चलतेल्या जेजू थंय दैवीक सकेत पळोवंक जाय. उंड्याच्या अचर्यांत लोकांची बिरमत पावल्लो जेजू उदका वयर चलिल्ल्या अचर्यांत शिसांची बिरमत पावता. तो ताच्या शिसांनी मोच्चो वच्चूंक कश्टोवचें पळयता. तांच्या मोच्च्यांत सोडून दर्यो शांत करता. मेल्लें पळयलें म्हूण भियेल्ल्यांक धैर्यान भरता. काळीज दाड्डें जाल्ल्या शिसांक हें उगडापण वा आप परगटणी म्हूण समजना. पूण समजूंचो वेळ येतलो. आमकां मात्र गुटान सुवार्थेकारान पयलेंच सगळें सांगलां. शुभ वर्तमान.